आज आम्ही हांगा सगळे बायणां ह्या बिचार जमल्या. सगळ्यान पयलीं समेस्त गोंयकारांक रिपब्लीक डेच्यो उर्मित परबी. आज म्हणजे ह्या रिपब्लीक दिसा म्हाका दिसता बजरंगी बॉयज हांचो एक यूथ ऑर्गनायझेशन जाणें वेगळे वेगळे उपक्रम ते घेत आसता. आज ताज्या अंतर्गतूच आज बजरंगी बॉयजान वॉज बीच क्लिनलीनेस ड्रायव्ह दवरला आनी तुमी पळोवपाक शकता आज भरपूर म्हणजे असो प्लास्टीक जावं तसले बाकीच्यो गोश्टी जावं प्लास्टीक बॅग्स जावं प्लास्टीक बॉटल जावं ज्यो बिचार असतात त्यो क्लीन करपाचो ताणें एक मोठो उपक्रम घेतलो आनी तातूंत भितर ताणें खूब सक्सेसफुली खूब हे बॅग्स ताणें एकट्ठा केल्यो. हांव बजरंगी बॉयजाचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच सगळे लोकां कडेन विनंती करता बीच जे आमचे असतात ते क्लीन दवरप ही आपली जबाबदारी आसा. आज आमी केन्नाय बिचार येता तेन्ना निवळ बीच दिसप नितळ बीच दिसप हे सगळ्यांक दिसता बरो आसचो म्हणून. सो आज आमी क्लीन केला, फाल्यां आनी कोण क्लीन करतले ते आमकां क्लीन करपाक पडचें न्ही. हांगा जे डस्टबिन्स दवरल्या त्या डस्टबिनान तुमी सपोज आपले कचरो व्हरून घालो जाल्यार आमचे बीच निवळ उरूंक शकता. खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जावंक शकता. बिचार प्लास्टीक आसप कित्याक गरजेचें न्ही, कित्याक हेच प्लास्टीक मागीर दर्यान वता आनी तीच आमची नुस्तीं खाता आनी तांकांय बी ताजो खूब वायट परिणाम लागता. गोंय हें आमचे कोस्टल बिचा खातीर सगळ्यात फेमस. नुस्तें हें आमकां सगळ्यांक आवडटा आनी अशें जेन्ना जाता तेन्ना नुस्त्यांचेरूय खूब परिणाम जाता. त्या खातीर लोकांचे विनंती करता, मागणें मागता प्लीज जाता तितले तुमी आमचे बिचीसूच न्ही प्रत्येक गोश्ट नितळ दवरपाचो एक प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करया. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारताचो जो उलो मारला ताका हाक दिवंक आज आमी सगळे काम करीत आसा. आज बजरंगी बॉयजाचे सगळे वांगडी आज सकाळी 7 लागून म्हणजे 3 वरां तांणी हांगा काम करून म्हणजे इतलें सुंदर काम केल्लें आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता, तांच्या पुराय ग्रुपाचें अभिनंदन करता आनी अशेंच समाजा खातीर कितें कितें गरज आसता तें काम तांणी करत रावचें आनी एक यूथ जो एक ग्रूप तांचो आसा तो असोच युनायटेड दवरचो. देव बरें करूं. आयज ह्या रिपब्लीक डेच्या निमतान आमी हांगासर क्लिनिंग ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो आसा बजरंगी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान. आमी सकाळी 7 हांगासून येयल्ली आसा. फूल बीच आमी हो क्लीन केल्लो आसा, तुमी हांगा पळोवंक शकता. आनी आयज हांगा जाय तशे डस्टबिन्स अवेलेबल आसा. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन येवन त्या डस्टबिनान आपलो कचरो उडोवपाचो, हांगा थंय कचरो करपाचो न्हू. कित्याक हो फूल बीच हांगा ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट करता हांगासर. हांगा अशें कचरो बिचरो उडयले जाल्यार आमचे देशाचेंय नांव खराब जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हांगा डस्टबीन प्रोवायड केलेले आसा, तितून कचरो उडोवपाचो. थँक्यू. सबको मैं सबको हमारे जो बजरंगी बॉयज़ के सब मेंबर हैं उनको सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के सब लोगों ने अपने इधर जो देख रहे हैं आप लोग सब लोग जो कचरा इकट्ठा किया है और जो हमारे एक ही बात पे हमारे जो कृष्णा दाजी सालकर सर हमारे एक ही बात पे हमारे लिए कभी भी और कौन से भी टाइम पे रहते. दिल से धन्यवाद सर आपको भी और हमारे सब बच्चों को और पूरी टीम को और जो बीच पे आते हैं टूरिस्ट भी उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ. जो आप आते हो पार्टी करने को या सेलिब्रेट करने को, सो ये इतना ध्यान रखो, ये टूरिस्ट पॉइंट है तो आप यहाँ पे घूमने आते हो, थोड़ा क्लीननेस रखो. और जो डस्टबिन दिया है आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए, जो सामान डस्टबिन में डालना है वही सामान जाके डस्टबिन में डालिए. और दिल से धन्यवाद कहना चाहिए. थैंक यू.